हालीसराक दिसपट्टे बुडून मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या। केपेच्या खंगणी दर्यादेगेर एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उक्ताडार आयल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कुडचड्या सावन एक फामील खणगणी दर्यादेगेर न्हावपाक आयिल्ली। ह्या वेळार न्हाता न्हाता उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान एकलो 10 वर्साचो भुरगो बुडपाक लागलो। ताका वाटोवपाक ताची भयण गेली, पूण तेंय बी बुडपाक लागलें। ताका थळाव्या लोकांनी उदकांतल्यान भायर काडून हॉस्पिटलांत व्हेलें, पूण उपचारा वेळारूच ताका मरण आयलें। ह्या भाव भयणाच्या मरणाक लागून तांच्या घराब्यांत दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां। I have no idea about what went on over here. I had just come back from on top after taking a payment. And once I came back over here, the lady was being pulled out of the water. And after looking at her, I wanted to immediately start CPR on her, but there's already a crowd forming. So I saw the lifeguard over there. I went and I called him. There were around 50-60 people over here. I said, someone go call the lifeguard. No one was taking initiative. No one went. No one did anything. I ran from here to there. Went I called the lifeguard. After calling the lifeguard back, there were already some 2 nurses over here. They already started CPR. And after coming back home, after a few minutes, a lady comes to me and tells me there's another boy in the water. I was having my phone and my wallet with me. I gave that to the boy, my helper over here, and I immediately jumped into the water. And I know where the point might be deep over here, so I went somewhere deep over there, and I found a boy near my legs. I grabbed him, pulled him up, and brought him to shore over here, and then they started CPR on him. So then, what happened after? Then they were doing CPR. There's a lot of chaos going on over here. We tried clearing the whole crowd because the nurses were already there. They were actually doing quite well, and they knew life-saving techniques. So we stayed away. We just were doing crowd control over here, pushing the crowds away. Very. So then, ambulance was killed. The ambulance doesn't reach here in time. The cops also won't reach here in time. So one of the guys always said he would take initiative to take the girl and the boy away In hospital. in the hospital. मजगती भिरोंडा सत्तरीत म्हादय न्हंयत बुडून एका 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें। ह्या तरणाट्याचें नांव रजत काणकोणकार आसून तो गोवा वेल्लाचो आशिल्ल्याचें कळटा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एक भुरग्यांचो पंगड भिरोंडा पिकनिकेक गेल्लो। रजत बुडटा तो पळोवन थळाव्या लोकांनी ताका वाटोवपाचो यत्नूय केलो, पूण तो मेरेन रजताक मरण पाविल्लें। भिरोंडा सत्तरी हांगासर उदकान बुडोवन एका तरणाट्याक मरण आयिल्लें आसा। ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार भिरोंडा सत्तरी हांगासर म्हादय न्हंयच्या पात्रान कांय जाणांचो ग्रूप गोवा वेल्ल्याच्यान पिकनिकेक आयिल्लो आनी जेन्ना सकाळच्या वेळार हे पावले तेन्ना तेंच्यांनी न्हावपाचो आनंद घेतलो। तशेंच जुवल्या नंतर सुद्दां जे तेंचो ग्रूप आसा हे न्हाताले आनी तेतून रजत काणकोणकर ह्यो 21 वर्साचो तरणाटो गोवा वेल्ला हांगातलो ह्यो न्हाता न्हाता थंय उदकान बुडलो आनी हेजे जेन्ना तेका ते थळावे लोक आसलेले तेंच्यांनी तेका काडपाचो प्रयत्न केलो, पूण तो तेच्या हाताक लागूना। जे म्हादय न्हंयचें पात्र आसा हे खोलवर आसा आनी तेका लागून हांगासर खुबशी दुर्घटना जाल्ली आसा। हे वेळार वाळपी अग्निशमक दलाक हेची म्हायती दिल्या नंतर जवानान थंय तातडीन वचून तेका काडपाचो यत्न केलो, मात एकूण 1.5 तासाच्या प्रयत्नान जो रजत काणकोणकराची ती बॉडी आसा ही तेंच्या हाताक लागली आनी तेका वयर काडल्या नंतर पयलीं तेंच्यांनी वाळपी आरोग्य केंद्रांत तेका हाडलें। तेजे मागीर GMCन फुडल्या पोस्टमॉर्टमा खातीर ती बॉडी व्हेलेली आसा। जो भिरोंडा सत्तरी हांगातली जी म्हादय न्हंयची पात्र आसा हे खोलवर आसा आनी हेच्या पयलीं खुबशी दुर्घटना जाल्ली आसा। काल परत असो एका तरणाट्याक मरण आयिल्ल्या कारणान लोकांनी चिंता व्यक्त केली आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।